साखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचे 2 विद्यार्थी काल रातीकडेन रेंट कार घेऊन कॅम्पसाच्या बाहेर सरिल्ले। गुगल मॅपाचे मजतीन हे विद्यार्थी सांत तिस्त्यो फेरी पॉइंटा लागीं पावले, पूण मुखार न्हंय आसा हे तांच्या लक्षात आयले ना। विद्यार्थी रस्त्यावेल्या नेटान आयलो तो डायरेक्ट उदकानूच गाडी घातली खंय। ताचे वांगडा आशिल्ली ताची साथीदार चलयेन पिवन आपलो जीव वाटयलो, पूण विद्यार्थ्याक भायर येवपाक जमले ना। राती उसरा मेरेन सोद कार्य सुरू आशिल्ले। उपरांत सकाळी परतून सोद वावर सुरू केलो। दंपरा गाडी उदकांतल्यान भायर काडली, मात विद्यार्थी सापडलो ना। जायत्यो स्टोरीज जाल्ल्या कडेन कित्याक लागून कितें हें जालें पळय तें, पूण ह्यो स्टोरी ह्यो कॉन्ट्रडिक्शन जायना म्हणटा पळय ती ही भुरगीं आसलीं पळय ती मेल आनी फिमेल ही आमच्या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट पळय आहा सांखले थिंगा हें करपाची त्या हितून शिंकपाची, पूण ती रातची आतां 1:30 सुमार ती भायर वयपाची खंय अंजुना। हें आतां वजन आहा तें फिमेल पळय आतां सेफ जाल्या, फिमेलूय तेच्या वर तर ती वयपाची आसली खंय अंजुना। येता आसतना आफ्टर क्रॉसींग आमचो आमोणीचो ब्रिज तांकां खंय मातशें गाडये कडेन गाडी खंय ही व्हेकल आहा पळय ताका खंय हें लागलें, खंयचें टच जाली खंयचें दुसरी गाडी टच जाल्या पळय ते उपरांत ते पळय कोण दुसऱ्या व्हेकलान पळय आसले ते व्हेकल आसले पळय ताका थ्रेटन करूंक लागले सर। आनी टायमूय लेट जाल्लो आनी त्या प्रमाणे ते ह्यो कन्फ्यूज कशे जावन ह्यो कापणाच्या सेफ्टीक लागून तेणी स्टार्ट मारून ते खुंयच्यान येयल्या ह्या सायडीन पावले। हें आतां सातिस्तेवा एक आयलंड, हिंगा आमकां मेन रोड बा कांय ना आनी ज्या जाग्याचेर येयला पळय तेचेर क्रॉस करूंक जाय, फेरीबोट लागता। सो हिंगा येवन ते खंय आतां एक म्हणटा ताका फॉलोय केलें, दुसरें म्हणटा ना केलें तें ना, पूण हिंगा येवन ती गाडी ते डायरेक्ट तेणी हितून घेतली, उदकान गेली। आतां त्या चेडवाच्या सयेच्या प्रमाणे की ते सांगता की आपण दार उक्तें केलें आनी आपण भायर सरली म्हणून, आनी तेच्या बरोबरी तेजो कंपेनियन पळय आसलो तोय भायर सरलो आनी आपणाक हात दिवन तेणें वयर काडलें म्हणून ही तेजी स्टोरी। सो आनी तेच्या उपरांत तें वयर येतच तो कितें उतून हाडपाक कितें गाडयेन हाडपाक कितें गेलो ओ ना गेलो त्या प्रमाणे लो टायड आसलो पळय त्या हिसपान तो म्हाका दिसता आतां सेफ आहा ओ अनसेफ आहा पळय तें नक्को, तेजी कांय बॉडी मेळोंक ना आनी तेजें कांय हें ना। गायब आशिल्ल्या विद्यार्थ्याचे साथीदार चली सांगता ते प्रमाण आपल्या इश्टानूच खंय आपल्याक भायर काडले, पूण तो परतो गाडयेंत आशिल्ले सामान हाडपाक गेलो तो परतो आयलोच ना। ताका बुडून मरण आयलें जाल्यार गाडी भायर काडली तेन्ना ताची कूड सापडली ना। गाडयेंत ताची बॅग आनी फकत लॅपटॉप आशिल्लो। विद्यार्थी बुडलो जाल्यार ताची कूड खंय आसा, तो पेवन भायर सरलो जाल्यार तो गेलो खंय। इतल्या मध्यान राती ही भुरगीं आपलो कॅम्पस सोडून भायर कित्याक गेल्ली हे सगळे प्रस्न उप्रासल्यात। आनी आतां व्हेकल काडली, जस्ट हाफ एन आवर बॅक व्हेकल काडली हितूंतली, व्हेकलान तर एम्प्टी आसली आनी तेजे पर्सनल बिलॉंगींग आसलें पळय तें मेवलां आनी तें पुलिसीच्या ओल्ड गोवा पुलिसीच्या ताब्यान। तो सगळो इन्सिडंट कितल्यांक राती घडलेलो? राती बिटवीन 1:30 आनी 2:30 बिटवीन 1:30 आनी 2:30 हेचे टायमींग सांगतात। म्हणजे हो तांकां रस्तो जाल्लो हो अननोन रस्तो आसलो? हो अननोन सगल्यांकूच, तांकांच न्हू, हो एक्चुअली एक सांतिस्तेवायचो आयलंड आनी ह्या रस्त्याचेर भितर कित्याक येयली पळय तो हो काय मेन रोड न्हू, हो इंटरनल हो विलेज रोड, हो सांतिस्तेवाचो विलेज रोड आनी हिंगा तुका पास जावपाक ओल्ड गोवा पास जावपाक हिंगा फेरी आहा। So the girl who was in the car, is she safe? Yeah, the girl who was in the car, she is safe. She came out from the back door, it came out the front door, and the driver who was her companion who was driving the vehicle, he also came out and helped her to come out. But after that, when she came out, after that she is not aware whether he is gone with the tide or whether he is in hiding somewhere. खंयची ती कितें कळना? Gujarat. दोगांय गुजराताची। सध्या मी आसा सांतिस्तेव टोल टू हांगा, जंय हांगा काल मध्यान राती एक कार न्हंयेत गेल्ली। हे कारीत एक चलो आनी चली आशिल्ली अशी माहिती मेळ्ळ्या। तातूंतली चली रातीच भायर सरिल्ली, चल्या बद्दल कांय खबर नाशिल्ली। आतांच ट्रेनीच्या सहाय्यान ओल्ड गोवा अग्निशमन दल तशेंच पुलिसांनी थळाव्यांच्या आदारान ही कार हांगा उदकांतल्यान भायर काडल्या। गाडयेन सध्या कोणूच ना, पूण खुबशें सामान आशिल्लें, 2-4 बॅगां आसा, लॅपटॉप आशिल्लो, ते पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेतले। अजून मेरेन गाडयेचो मालक कोण आनी तो कोण चलयतालो तेच्या बद्दल कांयच ठाव ठिकाणो लागोंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर सांतिस्तेवच्यान शेखर नायक।